प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जो विशय आज आमी घेतला नियाळ करूंक तो विशय एकदम आगोड, सोंपें न्हय बारीकसाणेन सुटावें करूंक. तो विशय जावन आसा आंकवार मारिया आनी तिजें दिसणें ओर आसणें ह्या संवसारान. मदर मेरी एंड हर एपरिशन्स. आंकवार मारिया फाटलीं 2000 वर्सां ह्या संवसारांत आपलें आसणें आपलें दिसणें दाखयता आयल्या. आनी आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन हे इतिहासाचे बूक वाचीत जाल्यार सुमार 300 ताची दिसणें रेकॉर्ड केलेली आसा. देर आर अबाउट 295 appearances of Mother Mary recorded in the history of the Catholic Church. ह्या सगळ्या मदें फकत 12, only 12 are approved by the Catholic Church. म्हणटूच हो नियाळ आमी आंकवार मारीचेर कोत्ता आसतना 3 प्रस्न म्हाका तुमच्या मुखार दवरूंक जाय. पयलो प्रस्न म्हणटा तो, कित्या पासत आंकवार मारिया ह्या संवसारान दिश्टी पडटा? वाय दी एपरेशन्स? दुसरो प्रस्न म्हणटा तो, हाचो हेतू कितें? पर्पस म्हणटा तो कितें? ब्रीड म्हणटा तो कितें? आनी सगळे पावटी ह्या संवसारान आयल्या उपरांत ती आमकां मेसेज दिता, एक संदेश दिता. तो संदेश कसलो ह्या व्हिडिओन आमी पळोवया. पयल्या सुवातेर आमी पळयता, लुकाचो वांजेल वाचीत जाल्यार लूक चॅप्टर 1 वर्स 39 आमी पळयता आंकवार मारिया आपल्या मावशे भयणीचो हुस्को धरून, बेटीचो एलिझाबेथाचो हुस्को धरून धांवता हेल्प करूंक. ताच्या उपरांत देवाचें उतर वाचीत जाल्यार एक्ट्स चॅप्टर 1 वर्स 14 थंयसर आमी पळयता आंकवार मारिया दुसऱ्या आपोस्तलान शिसा सांगाता मागणें कोत्ता. आनी निमाणें पुस्तक देवाच्या उतरांतलें प्रकाशनेचें पुस्तक रेवलेशन चॅप्टर 12 स्पेशली थंयसर आमी पळयता मदर मेरी इन अ वे क्लोथ विथ द सन, मून अंडर हर फीट एंड 12 क्राउन्स ऑन हर हेड. हें सगळें पळोवन कातोलीक व्हॅटिकन सभा दुसरी म्हणटा, आंकवार मारिया सदांच मिसोल आसा आमच्या जिवितांत. आमी सगळीं क्रिस्तांवां ताच्या पुताची बाबा भयणां ह्या संवसारान आमी यात्रेकारां. वी आर पिलग्रिम्स हियर ऑन अर्थ. And Mother Mary is so much involved in the life of pilgrims here on earth. आनी ताकाच लागून व्हॅटिकन सभा म्हणटा, आदल्या तेंपार सगळो लोक आंकवार मारेक उलो कोत्तालो. आपले दोळे तिचेर दवरून एके भाशेन उलो कोत्ता, मारिया आमकां आदार कर, आमकां पाव. मदर मेरी इंटरसीड ऑन अ बिहाफ एंड प्रे फॉर अस. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान वाचूंक जाता लुमेन जेन्सियम LG म्हणजे टीव्ही न्हू, हो डॉक्युमेंट व्हॅटिकनाचो. LG नंबर 66 एंड नंबर 68 तुमच्यान रेफर करून वाचूं येता. म्हणटच पयलो प्रस्न, वाय दी एपरेशन्स? वाय दी एपरेशन्स? मारियेचें दिसणें ह्या संवसारान कित्याक? फर्स्ट रिजन इज बिकॉज शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट. ती आमकां कितें तरी सांगोंक सोदता आनी भोव करून जेजू विशीं. सो पयलें कारण जावन आसा ती आमकां कितें तरी सांगोंक सोदता. शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट. ऑफकोर्स डिरेक्टेड बाय अ सन जीजस आवर लॉर्ड एंड सेवियर. दुसरें म्हणटा तें, ह्या आंकवार मारियेचें कंटिन्युईंग एक्टीव प्रेझन्स. आमी म्हणटा आंकवार मारियेन जेजूक जल्म दिलो आनी मागीर ताची स्टोरी खबर. नो. Church began with the Pentecost and then Mother Mary should be forgotten. No. ज्या दिसा पेंतेकोस्त दिसा आंकवार मारियान सगळे शीज मागणें कोत्तालें, पवित्र सभा जल्माक आयली, त्या दीस आयज मेरेन खरें पवित्र आत्मो ह्या पवित्र सभेक एके भाशेन गायड कोत्ता, इन्स्पिरेशन दिता, आदार दिता, कम्फर्ट दिता. पूण आंकवार मारिया बिजी आसा. शी इज एक्टिवली प्रेझेंट इन अ लायफ. That's the second reason. And the third reason म्हणटा तें dispenser of grace. जोरी तो सर्वेस्पर देवान आंकवार मारियाक विंचून काडली आपल्या पुताची आवय जावंक. जेजू जावन आसा कृपा दिवपी मनीस. ही इज द सोर्स ऑफ ग्रेस. आनी आंकवार मारिया जावन आसा जेजूची आवय म्हणटा शी बिकम्स अ मदर ऑफ ग्रेस.
दुसऱ्या व्हिडिओनी आम्ही एक व्हिडिओ केला आणि विषय आसा मदर मॅरी डिस्पेन्सर ऑफ द ग्रेस ऑर मदर ऑफ ग्रेस. त्या व्हिडिओन तुमकां आनीक सुटावे हांवें केला. सो गॉड चूजीस मॅरी इन ऑर्डर टू डिस्पर्स द ग्रेस. पुढून एक कंडिशन आसा आनी तें कंडिशन म्हणटा तें आमी मागोंक जाय. मारिया सांत कात्रिनाक म्हणटा आस्क एंड आय विल गिव. ते भाशेन आमी आंकवार मारी कोणें मागोंक जाय. ओन्ली वेन वी इनवोक अँड प्लीड देन शी विल गिव दीस डिवायन ग्रेसीस टू अस. सो बिकॉज ऑफ दीस 3 रिजन्स वी हॅव दी एपरेशन्स ऑफ मदर मेरी. आता दुसरो प्रश्न म्हणटा तो वॉट इज द पर्पज ऑफ दीस एपरेशन. आंकवार मारी आपलें दिसणी आपले आसणे आमकां दाखयता ह्या संवसार कित्याक पासत. हाचो ब्रीड कितें. हाचो ब्रीड म्हटल्यार जे आमी पळय कितें सोत मानता भोव करून जेजू वयर स्वर्गा वयर आनी हो आमचो बाबाट पळय आसा तो ताचो एक एस्पेक्ट बरो थीर करूंक गोड करूंक मारिया ह्या संवसारान दिश्टी पडटा. जायतो लोक सजमता मदर मेरी कम्स टू दीस वर्ल्ड टू परफॉर्म मिरेकल्स. नो, miracles are not the purposes of apparitions. Miracles are performed in order to take our attention to the message of Mother Mary. जायते जाणांक हिलिंग मेवता, बऱ्यो करण्यो जाता, शिर्वीस जाता आंकवार मारीच्या नांवान. वेलंकनी वॉस, फातिमा वॉस, लूड्स वॉस, गावदालुपे, लॉरेटो ह्या सगळ्या जाग्याच्यो जायत्यो मिरेकल्स जाता, विजमितां घडटा. लूड्साक सगळ्या जाग्या मदें लूड्साक एट द प्लेस ऑफ एपरेशन थंयसर 4000 मिरेकल्स रेकॉर्ड केलेले आसा. 4000 विजमितां. त्या 4000तली वॅटिकन फकत 60 मिरेकल मानून घेता. Those 60 miracles beyond any explanation, either scientific or medical explanation. 60 miracles. But miracles are not the purpose of Mary appearing here on earth. Miracles lead us to the message. And what is the message? That is my third question. तिसरो प्रश्न म्हणटा तो आंकवार मारिया संवसारान येता. ह्या दिसांनी आमी फातिमा सायबिणीची नोवेना कोत्ता. आंकवार मारिया फातिमा पुर्तुगालाक दिश्टी पडली, तेगा भुरग्यांक दिश्टी पडली. कसलो संदेश ताणें दिलो. जावं लूड्स जावं फातिमा मेन संदेश दिला म्हणटा तो मागणें करात आनी तेर्साचें मागणें. प्रे द रोजरी. गावदालुपे हांगासर थंयसर जायत्या जाग्यांचेर आंकवार मारयेन संदेश दिला. कसले संदेश. वॉट टायप ऑफ मेसेजीस मदर मेरी गिव्स. इन द रेकॉर्डेड हिस्ट्री देर आर 2 types ऑफ मेसेजीस मदर मेरी गेव. फातिमा जावं लूड्स जावं क्लियरली मदर मेरी म्हणटा मागणें करात, तेर्साचें मागणें करात. सेंट डॉमिनिकाक दिश्टी पडले तेन्ना भाग्योन डॉमिनिकाकूय म्हणटा मागणें कर, तेर्साचें मागणें कर. पूण गावदालुपे मेक्सिको म्हणटा थंयसर जेन्ना आंकवार मारिया दिश्टी पडली, आंकवार मारिया त्या तरणाट्याक सांगता ह्या जाग्यार म्हज्या नांवान एक इगोज बांदा. सो इदर द रिक्वेस्ट इज टू प्रे or to build a church in honor of Mother Mary. आणि तिसरें म्हणटा तें मागणें करूंक जाय, उपास करूंक जाय. कित्याक? टू एवॉयड सर्टन वर्ल्ड डिजास्टर्स. जितले पावटी संवसारान गेरां जाल्या, जितले पावटी नॅचरल कॅलॅमिटीज जाल्या, आंकवार मारिया येता आनी म्हणटा मागणें करा, उपास करा, पिराचीत करा. जेजूक म्हज्या पुताक मांडून घेया आनी तो सांगता तें करा. प्रितीच्या बाबणेनो, जेन्ना आमी आंकवार मारिया जिविता वयर नियाळ कोत्ता, ती पोतून ह्या संवसारान येता, हेंच आमकां सांगोंक बाबा हो संवसार 2 दिसांचो. आमी सगळीं स्वर्गार वचोंक जाय. स्वर्गार वेतलीं जाल्यार मागणें करूंक जाय, पिराचीत करूंक जाय, पातकां वळखून घेवन बोगसणें मागोवंक जाय आनी जेजूक आमचो सोडवणदार म्हणून मानून घेवंक जाय. हेंच आंकवार मारिया आमकां सांगोंक सोदता. खेरीत भाशेन मागुया देवान तिका विंचून काडल्या आपल्या पुताची आवय जावंक आनी ह्या वरवीं आमकांय कृपा मेळोवंक. हीच कृपा आमी आंकवार मारयेच्या नांवान खतखत्यान बापा लागीं मागुया. आमेन.